पण ह्यो एक्चुली कालच्यान हांवें ते सोशल मिडियाचेर हांवें पळयल्लें की मांद्रे विलेज पंचायतीन 90 बिलांक कितें तरी परमिशन कन्स्ट्रक्शन लायसन इशू केला म्हणून. पण एक्चुली मेन म्हटल्यार मुद्दो जी 17 एप्रिलाक जी मिटींग जाल्या फोर्टनायट मिटींग आमची पंचायत, त्या मिटिंगेक एक्चुली हांव एबसेंट आसलो. हांव नासलो त्या दिसा मिटिंगेक, म्हाजो खंय तरी एक कार्यक्रम आसलो, त्या निमित्तान हांव खंय तरी बिजी आसलो. पण हो विशय जेन्ना दुसऱ्या दिसा जेन्ना कालूच जो सोशल मिडिया थ्रू जो व्हायरल जालो, त्याच्यार हांवें जे म्हाजे पंचायतीचे कलिग्स आहात तेंचे कडेन जे विचारपूस केली की कितें एक्झॅक्टली कसो कितें विशय हो. कारण म्हाजे कडेन जो अजेंडा येयल्लो मिटिंगेचो थंय कांयच अशें मेन्शन केल्लें नासलें की 90 बिलां 15 बिलां ऑर कितें कितें नांव आसलेलें आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन प्रपोज केलां म्हणून. पण तेचेर स्पेसिफिकली मेन्शन कांय करूंक नासलें. पण हांवें जेन्ना म्हाज्या पंचायत कलिगान जेन्ना सांगलें की अशें जालां म्हणलो, आशवें कितें तरी 18 कितें 20 कितें आहा आनी जुनस ह्या भागाचेर कितें तरी 70 फ्लॅट कितें तरी कन्स्ट्रक्शन लायसनाक परमिशन मागलां आनी इट इज ग्रांटेड. आनी अशें बी आयकूंक येयलां की खंय तरी आमच्या एका पंच मेंबरान तेचो से दिला म्हणून ऑब्जेक्शन घातलां की म्हाका दिसता माननीय आमदार आमचे जीत भाई आरोलकर हेंच्यांनी कितें तरी एक डेप्युटी कलेक्टराक एक डायरेक्शन एक मेमोरंडम दिल्लो रिगार्डींग स्कार्सिटी ऑफ वॉटर. जे विलेजीन उदकाची सद्या कमतरता आसा आनी ताका लागून खंय जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट येतात ताका रितसर तेंचे जे वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द PWD डिपार्टमेंट हेंच्या कडल्यान घेवची आनी त्याच्या नंतरच कन्स्ट्रक्शन लायसन हे इशू करचे. आनी त्याच्या नंतर म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टरान एक डायरेक्शन दिला BDOक की जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा ते उदकाची अवेलेबिलिटी आसा वो ना ती पळोवपाचें देर ओन्ली यू इशू कन्स्ट्रक्शन लायसन. आनी BDOच्यान आमकां सेम तसोच डायरेक्शन येयला सेक्रेटरीक की हो फॉलो करचो म्हणून. सो हे सगळें एकंदरीत जर पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता कालचो जो विशय आनी जे आमचे मांद्र्याचे काही जागृत ग्रामस्थ हेंच्यांनी जो तेंच्या निदर्शनान येयला बरोबर तेंच्यांनी तो ऑब्जेक्ट केला आनी म्हाकाय सुद्दां कॉल येयलो तेंचो की तुमचो हेचेर कितें स्टँड आसा कितें. पयल्या सुवातेर जर पळोवपाक गेल्यार खंयचो जर एक प्रोजेक्ट येता जाल्यार ताका एक खंयचो वॉर्ड आसता आनी प्रत्येक वॉर्डान जेन्ना एक कसलो प्रोजेक्ट येता आनी त्या वॉर्डाक जर तेंच्या त्या थळाव्या ग्रामस्थांक जर तो प्रोजेक्ट नाका त्या टायमार म्हाका दिसता प्रत्येक ग्रामस्थाच्या वतीन आनी त्या कन्सर्न वॉर्ड मेंबरान जो मिटिंगेक जेन्ना तो पॉयंट येता कसलो विशय येता त्या टायमार त्या कन्सर्न वॉर्ड मेंबरान ऑब्जेक्ट करचें आसता. सो ताका नाका म्हणून कित्याक तेंच्या त्या लोकांक नाका न्हू तो विशय तसले गोश्टी प्रोजेक्ट. सो तेणी तो रेज करचो आसता. आनी जेन्ना आमी तर जेन्ना आतां म्हाका दिसता 2022च्यान जेन्ना हांव पंचायतीन आसा आनी आमचें जें फोर्टनायट मिटींग आसता खंयच्याय एका वॉर्ड मेंबराक त्याच्या वॉर्डान जर कसली जी गोश्ट नाका जी त्याच्या वॉर्डाक हानी आसा किंवा ते त्रासदायक आसा सो तेन्ना पंचायत मंडळ ताका सपोर्ट करता. आयज सेम विशय आसतलो म्हाका दिसता ते स्थानीक पंच मेंबर आसा जे म्हाका दिसता आशवें जुनस ह्या स्थानीक पंच मेंबरान थंयसर लोकांक विश्वासान घेवन जो सदर जी आमची पंचायत फोर्टनायट मिटिंगेक थंयसर जो इशू रेज करूंक जाय आसलो आनी ती फायल जी कितें कन्स्ट्रक्शन ऑफ विला कितें येयल्यात पळय ताका ऑब्जेक्ट करूंक जाय आसलो. सो म्हाका दिसता जेन्ना लोकांच्या नजरेर येयला तेन्ना लोकांनी काल आमच्या ज्या ग्रामस्थांनी जो इशू रेज केला सो साहजिकच जेन्ना लोकांक नाका तेन्ना आमी लोकांच्या विरोधान वचून आमी तें काम करचें न्हू. सो म्हाजो सुद्दां त्या लोकांक पूर्ण पाठिंबा आसा. कारण ज्या अर्थान लोकांक जर हे विशय नाका जाल्यार आमी तेंच्या लोकां बरोबर रावपाची गरज आसा. आनी हे जे कसले प्रोजेक्ट आसा ते म्हाका दिसता स्थानीक पंच मेंबरान जबाबदारेन ते आपल्या जे फोर्टनायट मिटिंगेक तो विशय रेज करचो आसता. आपले जे पंचायत कलीग जे मेंबर्स आसात तांकां सांगचें आसता की बाबा हो प्रोजेक्ट आपल्या वॉर्डाक नाका. सो तेन्ना पंचायत मंडळ म्हाका दिसना खंयच्याच आयज पर्यंत म्हाज्या 22च्यान आमी आतां पंचायत आयज पर्यंत आसा एकामेकाच्या पंचायतीच्या वॉर्डान घुसनात आनी तेंचो जो कितें विशय आसा पळय कोणाक नाका जाल्यार ताका एक सपोर्टीव आसता. सो आयज म्हजेच वॉर्डार जर पळोवपाक गेल्यार फाटल्या दिसांनी 2-3 प्रोजेक्ट येवपाक येयल्ले. हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां म्हाज्या पंचायत बॉडीक की म्हाका जे प्रोजेक्ट हो म्हाज्या वॉर्डार नाका. जे कन्वर्जन सुद्दां जाल्लें जे दोंगर भागाचेर त्या टायमार सुद्दां आमचे ग्रामस्थ सगळे एकवट जावन आमी तो कन्वर्जन हांगा दोंगर भागाचेर जाता म्हणून हांवें ऑब्जेक्ट केलो आनी तो जो आनी प्रोसिजर फुडें चालू आसा आमचो फुडें कितें. सो कन्सर्न वॉर्ड मेंबराची तितली जबाबदारी आसता की तो प्रोजेक्ट जाय वो नाका तें सांगपाक.
हांव खरोच आमचो एक पंच कलीग मिस्टर रॉबर्ट फर्नांडीस जो जुनस ह्या वाड्याचेर रावता पण तो दुसऱ्या हातान त्या सायडीन त्याच्या एका लोकांक एक प्रोजेक्ट येयल्लो पण त्याच्या ऑर्डरच एक तेचे जे आमचे कॅथलीक भाव तेंचो कितें तरी त्या लँडाच्या विशयाक कितें तरी इशू चल्ला आनी त्या विशयाचेर तेणें स्ट्रिक्टली आपल्या लोकां बरोबर रावतलो म्हणून सांगला आनी ती फायल आमकां हांगासर फुडें फॉलो करपाची ना फॉरवर्ड पास करची ना ती रिजेक्ट करची आनी सगळे जे आमचे पंच मेंबर आहात पळय तेच्या बरोबर रावले कित्याक हो लोकांचो विशय आसा सो त्याच पद्दतीन स्थानीक पंच मेंबरांनी हो पुढाकार घेवचो आसता आनी लोकांक जी गोश्टी नाका त्या गोश्टी बरोबर रावूंक जाय तेणी सो एक विशय आतां कालचो जो विशय येयला पळय म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना आनी आयज पर्यंत म्हाजे पर्यंत कांय डॉक्युमेंटूय पावूंक ना हांव तेची विचारपूस करतलो आनी त्याच्या नंतर जर जी गोश्ट लोकांक नाका ती हांव सरपंच आमचो राजेश मांद्रेकर हेंच्या पर्यंत रिक्वेस्ट करतलो की जी लोकांक गोश्ट नाका ती आमी रिजेक्ट करची म्हणून हालींच तुम्ही एक मिटींग घेतलेले रोड वायंडिंगाचो विशय हाचेर तुमचें कितें म्हणणें सध्या कशा पद्दतीन चल्लां पळय हे सुद्दां तशेंच जाल्लेलें आहा जेन्ना हायकोर्टान एक डायरेक्शन दिलां जे रोड सायड जे कितें आसा एनक्रोचमेंट किंवा एक्विजिशन जाल्लो रोड आसा त्या रोडाचेर जे अतिक्रमण कोणी केल्लें आसा ते सदर सेक्रेटरीन सरपंचान तेंच्यांनी वचून ते नोट करचें आनी अकॉर्डिंगली ती हायकोर्टान व्हरून तेंच्यांनी सबमीट करचें म्हणून सो जेन्ना ते इन्स्पेक्शनाच्या टायमार जे इन्स्पेक्शन 16 तारखेक आसलें आमचें 16 वा 17 तारखेर इन्स्पेक्शन आसलें त्या टायमार म्हाका दिसता ग्रामस्थ सगळे आमचे जे MDR रोड आसा मांद्रे टू आरंबोल त्या सायडीन सगळो लोक जेन्ना जमाव जालो आनी तेंची एकूच मागणी आसली की रोड जो आसा तेजो सेंटर लायन अजून डिफायन जावंक ना आनी तो एक्विजिशन जाला तो 25 मिटर जाला वो 12 मिटर जाला तो एक्झॅक्ट आमच्या पर्यंत काय पावूंक ना अशें तेन्ना जे इन्स्पेक्शनाच्या टायमार म्हाका सेक्रेटरीन सांगलें की आमकां जो PWDचो जो प्लान आसा पळय तो आदल्या दिसा मेळ्ळो आनी आमी तर पंचायतीन कोण टॅक्निशियनूय ना दाखोवपाक की वेदर तो बाबाचो रोड 25 मिटर आसा ते एक्विजिशन जो जाल्लो आहा रोड तेजो सेंटर लायन खंय आनी 12:30 खंय आसा 12:30 दुसरो खंय पार्ट आसा आनी तो त्या 12:30 एक्झॅक्ट जे स्ट्रक्चर आसा ते आमी एक नोटिफाय करूं शकता पण हांगासर PWDचो कोण एक स्टाफ नासलो तेका म्हाका दिसता पंचायतीन आमी जेन्ना हो मिटिंगे विशय येयल्लो तेन्ना आमी पंचायतीन तेका PWD डिपार्टमेंटाक नोटीस धाड म्हटलेली आनी तांकां एक रिक्वेस्ट कर म्हणलें की तेंच्यांनी दाखोवचो म्हणून एक्झॅक्ट कितलो एक्विजिशन जाला आनी कितलो रोड PWD कडेन आहा पळय तो म्हाका दिसता त्या दिसा ते PWD डिपार्टमेंट येवंक ना आनी ऑटोमॅटिकली आमी ते पोस्टपोन केले जे इन्स्पेक्शन जे आहा पळय ते सो म्हाका दिसता आयज सेक्रेटरीन आनी सरपंचाक आमी रिक्वेस्टूय केल्या की जो पर्यंत PWD डिपार्टमेंट आपलो रोड खंय आहा डिमार्केट करिना तो पर्यंत इन्स्पेक्शन हे जावपाचें ना आनी बेश्टेच कोणाचे घराची टेप लावन घराचें नांव किंवा ते कन्सर्न मनशाचें नांव आमी हायकोर्टान व्हरून दिलें तुमकां खबर आहा मागीर कितें जातलें पळय तें सो हांवें ती रिस्क घेवं नाका म्हणून सांगलां आनी ऑटोमॅटिकली तांकां PWD डिपार्टमेंटाक येवन तांकां माग करून लेटर आमी डिसायड करूं शकता खंयचें इलिगल आसा आनी खंयचें एनक्रोचमेंटान आहा तें प्रशांत बाब हालींच तुम्ही सरपंच आशिल्ले आणि त्याच्या उपरांत खूपशे असे हे केल्या लोकां खातीर आता तुम्ही पंच जाल्या उपरांत म्हणजे आमकां एक फोटो व्हायरल जाता तुमचो हालींच एक हरमलाकी किंवा इव्हेंट जाले पर्सनल कोणाचे तरी इव्हेंट बाबू आसगांवकर माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर कितें विचार कितें आसा फुडले पळय जेन्ना आमी सोशल सर्वीस करता आमी सोशल एक्टिविटीज आमचे चालू आसता त्या टायमार बऱ्याचशा लोकांची आमकां एक साथ जाय आसता आतां ज्येश्ठ नेते आमचे बाबू आसगांवकर तशेंच आमचे लक्ष्मीकांत सर पार्सेकर जे माजी मुख्यमंत्री तशेंच आमचे दयानंद सोपटे आसले आनी हेंचें मार्गदर्शन हें खरेंच गरजेचें आसा आमी जेन्ना सोशल सर्वीस करता आमी राजकारणांनी आसा आनी लोकांची जर कामां जावपाक जाय जाल्यार आमकां तेंची सुद्दां एक साथ गरजेची आसा मागीर हॉनरेबल MLA आसा जेन्ना केन्ना गरज आसता पण त्या टायमार सुद्दां आमी MLAची सुद्दां आमी साथ घेवंक शकतात कारण आमकां भेदभाव ना असो की बाबा तो व्हडलो हो धाकटो किंवा तो एक्स MLA तशें कांय ना जेन्ना लोकांची कामां जावपाक जाय अवश्य प्रत्येकाचे कोणाक खंय गरज आसा तें दार एक खडखडोवचेंच पडटा आमकां सो त्या नुसार जेन्ना तो कार्यक्रम आसलो आमचो प्रमेश मयेकर तेचो 25वा लग्नाचो वाडदिवस आसलो सो त्या निमित्तान आमी थंयसर जमलेले आनी अशीच चर्चा तेन्ना ते तुमी पयला आसतले फोटोज बी ना आतां विचार का फुडले इलेक्शनाची बी तयारी पळय फुडें इलेक्शनाची तयारी लोकांचो विशय आसा तो इलेक्शनाचो आनी आमी आयज पर्यंत लोकां बरोबर आसा पूण खंयच्या एका अशी पक्षाची तिकेट बी तसं काय अजून जाला ठरला पण कार्य जर बरें आसा आनी लोकांच्या मनान जर बाबा प्रशांतून रावपाक जाय
पार्टी ऑटोमॅटिकली पळयतात न्हू बाबा खंयचो व्यक्ती काम करता करतली आनी ज्या पार्टीक दिसलें की हेका तिकेट दिवची जाल्यार लोकांनी सुद्दां म्हटलें की ह्या तिकेटीर तूं हे रावचो पळय जाल्यार सरले फुडें. पण सद्या पयलीं कशें आहा लोकां मदीं मिसळून जाय, लोकांची कामां करपाक जाय आनी लोकसंख्या जर बरोबर आमच्या बरोबर आसा जाल्यार ऑटोमॅटिकली तिकीट ही म्हणटात तशें मेळूंक शकता. आता आम्ही पळयता आमदार जालो ना आणि सगळे जाण आता तुमच्याकडे पळयता किंवा मागीर दुसरो एखादो कॅन्डिडेट आसा. तुम्ही लोकांची कशा पद्धतीने हे करतली, इच्छा जी लोकांची आहा ती पुराय करतले काय? तेच आता सध्या तुम्ही आता म्हटला पळय तशें मांद्रे मतदारसंघान खरोच लोकांचो मांद्रे विलेजीन तर लोकांचो एक विशय सध्या सध्या चर्चेन आसा की आमचो स्थानीक आज पर्यंत कोणच MLA असो जावंक ना आनी काही लोकांचे असे विचार आसात की एक खंयचो नवो एक चेहरो मेळचो म्हणून. आनी लोकूय सध्या कशे आसा शेवटी मोठ्या संख्येन निवडून हाडटात आनी त्याच संख्येन मागीर तुका घराय बसोवपाक ते फाटीं फुडें सरना. पण हांगा मांद्रे मतदारसंघाची जी जनता आसा ते जायते हांगासर बरे लिडर जावन गेल्यात. ते मागीर केंद्रीय मंत्री जाल्यात, मागीर मुख्यमंत्री सुद्दां जाल्यात. खंय तरी मनाक जर खंयच्या एका वोटराक लागले की कार्य बरें ना, काम बरें जायना जाल्यार ते तुका आनी संदी दिनात. सो आयज जर खऱ्या अर्थान मांद्रे मतदारसंघात मांद्रे विलेजींतलो जर लोकांची इच्छा आसा जाल्यार लोक हाडूं शकतात आपले मांद्रे विलेजींतलो. आनी तशें लोकांनी तेंचें कार्य जावपाक जाय. कशें मतदान आमी म्हणटा की हांव इलेक्शनाक रावता, पण ज्या अर्थान तूं लोकांचें कार्यच करिना, लोकां पर्यंत तूं पावना आनी लोकांचे विशय जर जाणून घेयना, खुबश्यो गोश्टी आसात. आमी आतां पळयतात मुणकाराचो विशय आसा, कुळांचो विशय आसा, मागीर आमच्या जायते एड्युकेशन जे क्षेत्र आसा म्हणजे मागीर ते स्कुलां आसूं, जायती म्हाका दिसता हायर सेकंडरीज आसूं, हायस्कूल आसूं, तेंचे खूब प्रॉब्लम्स आसात, तेंचे इश्यूज आसात. ह्या लोकलांक पर्यंत, ह्या स्कुलां पर्यंत, ह्या आमच्या फार्मर्सां पर्यंत जर तुमी पावात जाल्यार तेंचे म्हाका दिसता तेंचे जे इश्यूज आसा, तेंचे समस्या म्हाका दिसता आज पर्यंत कोणी जाणूनय घेवंक ना. हे सगळे पब्लिसिटी स्टंट जाल्लेले आहात आनी तेंचे एक्चुअल कृती जी म्हणटात पळय, तेंची जी कामां आसात पळय ती जायनात. आतां ते कोणा बरोबर वयतले? लोक तेन्ना वाजेता एका मनशाक सांगून मागीर परत आनी तुका दुसऱ्याच्या दारार आनी परत वचना. सो आयज आमचो सद्या आमची जी टीम आसा जी वावरता, जे काम करता, ती सद्या पयलीं लोकांचे विशय कितें आहा पळय ते जाणून घेता. आयज मांद्रे मतदारसंघान 9 विलेजी आसात आनी ह्या विलेजीन जायत्या लोकांची समस्या आसात कामां हात करपाची. सो ते पयलीं आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता आनी कशें सुटावो जातलो तोय पळयता. सद्या आमी लोकां बरोबर आसा आनी आतां सद्याक आमी जेन्ना हांव मांद्रे पंचायतीचो सरपंच म्हणून जेन्ना हांव देवलो पळय तेन्नाच्यान हांवें चिंतलां की आयज मांद्रे विलेजीन म्हाका दिसता हांवें जायते लोकां लागून हें काम केलां. आयज बाकीचे जे नेबरर जे विलेजीस आसा सद्या म्हजो थंय लक्ष आसा आनी लोकांची जर इच्छा आहा की प्रशांतान फुडें इलेक्शन लडचें जाल्यार म्हाका दिसता हांव फाटीं सरना. म्हाका काम करपाक जाय आनी लोकां बरोबर रावपाक जाय आनी जितल्या लोकांक हेल्प करपाक दिसता तितलें म्हाका उमेद येता की लोकां बरोबर लोकांची कामां जाता ती पळोवन. सो इतलेंच. तिकेटीचे मागीर गोश्टी.